ना एक इश्यू आलो आमचो तो तुम्हाला नॅशनल हायवे आमचे दांड्या वाडो ती पास जाता ती सो आमी एक लेटर ताका ऑफिसान दीस म्हणलं कित्याक थिंगा म्हाका एक फूल प्रेझेंटेशन जाय म्हणून आनी लोकांक घेवन मिनिस्टर पब्लिक चीफ मिनिस्टर आनी हायवेचे इंजिनियर्स तांकां घेवन आमच्या लोकांक कितें हायवे आसा तेंगे स्टँड क्लियर करून कित्याक ऑलरेडी तांची डिमांड आहलो आमची ती बायपास शिफ्ट करपाची आनी ती जायतीं वर्सां जाली तेंच्यांनी पंचायत तसोच थिंगा लोकल लोक झगडटात ती डायवर्ट करात म्हणून कित्याक तांकां इफेक्ट जाता म्हणून आनी लास्ट टायम चीफ मिनिस्टरान सांगलोलें जरी तो तुमी त्या शेतांतल्यान दुसरी ऑल्टरनेटीव आहा तशी NOC दिली जाल्यार कमदाची आपण कन्सिडर करतलो म्हणून पूण आयज पासून ते स्टँड कांय क्लियर जालो ना सो हांवें रिक्वेस्ट केलो आमचो PWD मिनिस्टराक आमची एक कंबायन मिटींग घे ताका प्लस सगळ्या ऑफिसराक ही आमचे स्टँड कितें आहा हे हायवेचे जे टेंडर जालो काय कितें जालो ते लोकांक दांड्यावाडीच्या लोकांक घेवन येता पंचायत मेंबरांक घेवन येता आनी ते सगळें क्लॅरिफाय करना आनी ते लोकां मदें कन्फ्युजन आहा आजून पासून ते लोकांक विश आहा की त्या सायडीन ओरिजिनल पास जाल्या तेजी नाका म्हणून ती डायवर्ट करून दुसरे ऑल्टरनेटीव आहा तेजे सायडीन सो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला आपण एक मिटींग घेता सगळें क्लियर करता